फातोडेच्या गोगळ वाठारात एक दुबावीत घडणूक उजवाडाक आयल्या। महाराष्ट्र नंबर प्लेटी आशिल्ल्या स्कूटरीचेर बसून एका अनवळख्या मनशान आपल्याक मेळिल्ली 100 रुपयाची नोट बनावट आसा असो आरोप करून आडसर विक्रेत्याकडेन वाद घालो। ह्या घडणुकेचो व्हिडिओय उजवाडाक आयलो। गोंयांत आदी बनावट नोटी संबंधी केशी नोंद जाल्यात आनी वेळोवेळ अशी घडणुको उजवाडाक येत आशिल्ल्यान परतून एक फावट नागरिकां मदीं हुस्को निर्माण जाला। ये नोट मैं नहीं दिया, वो यार आकर बोल रहा है दुकान पर कि तू ही दिया है ये नोट नकली है, मैं नहीं दिया है। इसलिए वो बोल रहा था कि मैं झूठ। कैसा आया था, क्या वो बोलना कैसा आया था? वो आया पहले उधर गया, उधर से फिर सोच कर लौटा, फिर बोला कि ये नोट तूने दिया है। हम कहा कि मैं नहीं दिया सर, ये नोट तुम्हारा नहीं है। तो वो बोला तेरा ही है ये नोट। लेकिन वो आया था नारियल पानी पीने यहाँ पे? हाँ कल आया था। कल आया था? हाँ। तो कौन सा नोट दिया तुमने? वो 500 का नोट दिया और 4 नारियल पानी लिया, 200 का नोट उसको दिया और 60 रुपये खुले में दिया उसको। 240 हमारा हुआ और 260 उसका। हाँ हाँ। तो आपने ये नहीं दिया? ये नहीं दिया। बायकांना म्हणजे बायक पासून हांगा एक आडसर पिवपा म्हणून हांव आयल्लो हांगा। पिता पिता एक गाडी आयली आनी त्या भुरग्या कडेन बाबड्या कडेन विचारपा लागली की तुमी हे पळय ही आतां 2 नोटी आहा कळ्ळें तुमकां न्ही। ही 100ची आसा ती आतां ही डुप्लिकेट नोट्यो आतां आनी ही आसा ती ओरिजिनल। ही म्हजी नोट हांवें एक्चुली स्पेशल तुमकां दाखोवपा लागून लोकांक ही हांव तुमकां हो व्हिडिओ सांगता, व्हिडिओ भितर सांगता कित्याक की हे 100ची नोट तुका बेस्ट असो म्हळ्यार फील असो हातीन धरले की तुका फील येता की बाबा ही 100ची नोट म्हणून। आनी गोंय पुलिसान हेज्या पयलीं 2-3 म्हयन्या पयलीं असले केसीन भरपूर लोकांक अरेस्टूय केल्ले, 4 जाणांक अरेस्टूय केल्ले। सो तातूंत आतां कितें जाला की नोट्यो वळखुपा मेळना। गव्हर्मेंटा कडेन हांव एक रिक्वेस्ट करता की नोटीचेर आनी हाजेर, कित्याक हो आतां गव्हर्मेंटाक हो लॉस हो एक्चुली। करन्सी डुप्लिकेट ते डुप्लिकेट नोटाचे कितें आसा ते हेजे नंतर आतां आमी पुलीस कंप्लेंटूय दितले हे डुप्लिकेट नोटी बद्दल सर्क्युलेट आहा म्हणून। सो आतां पुलिसाकूय आमी शेटूक करतले आनी एक गव्हर्मेंटान प्रोग्राम करचो डुप्लिकेट नोटा बद्दल कित्याक की म्हणल्यार हे ST जे लोक आसा आमचे तांकां म्हणल्यार जे जाणटे बिटे लोक आसता तांचे ते तांकां काय कळना हे हाजे बद्दल।